शापोरा फोर्टाचेर रस्तो केल्लो थंयच्या लोकांक नाका। ह्या रस्त्याक लागून शापोराची हेरिटेज आनी कल्चर वाट लागतले म्हूण लोक उलयता। काम बंद करचें म्हूण लोकांनी पंचायतीक निवेदनय दिलां। सगळ्या लोकांकडे मागता हाका येवन ही आमची जी ब्युटी आहा ती सांबाळपाची। फक्त लोक आमचे शापोरा फोर्ट फक्त ब्युटीच आनी चोडोंक गावता म्हणून मजेन शापोरा फोर्ट म्हणटालो। हीच तर ब्युटी काबार केली जाल्यार आनी कांयच करचें ना। आमची मसुणे आहा ही आनी मसुणेचे कुशीच्यान तेंच्यांनी फोर्टाक थंय रस्तो खणून केला। ते आमचे फाल्यां पावस तर पडलो जायत हो रस्तो हे दुरीक बिरीक मोडोन सकयल पडटलो। Round and see what is happening. There is something called heritage, there is something called culture, and something which is important to the people of Goa. I would like to only say that there was no necessity of this road. There is already an old existing entrance near the jetty which could have been repaired. Using this ones, that entrance could have been repaired properly. दुसरे वटेन वांयगणी पंचायतींतल्या मय हातुर्ली गांवांक रस्तो करचो म्हणून लोक मागता। रस्तो जालो ना जाल्यार ते खंय वोटिंगाचेर बहिष्कार घालतले। की हांगाच्यान रस्त्याची मागणी करता आमी, ते रस्तो हेच जायना। त्याच बरोबर जावं आतां बरें सरकारूय बरो येयला, त्या प्रमाणे आमदारूय दिलो। हांगा 10 वर्सां जालीं, 5 वर्सां जिल्हा पंचायत दिलो तेका। सो तेका सांगलें आमी आनी सांगून सुद्दां तेजो कांयच येना रिस्पॉन्स। आमचो इश्यू फक्त इतलोच आहा की आमकां हो रस्तो करून मेळचो। हय, कित्याक आमी हांगासर खूब वर्सां ह्या असल्याच मातयेच्या रस्त्यान काडलेली आहा। आणि सगळ्या आमच्या सगळ्या वयल्या सगळ्या घरांनी ठरयल्लें आसा की आमी ह्या इलेक्शनाक मतदान करचें ना। जो पर्यंत रस्तो जायना तो पर्यंत आमी मतदान करचें ना। आमी गाडयो वयर दिवचे ना। आमकां तेंच्यांनी धरून येल्यार भितर उडयल्यार सुद्दां जाता। सिलिंडराची गाडी सुद्दां येवंक शकना हांगासर। ह्या धुल्ल्यान तेका नाका आतां येयना म्हणटा जायल्या। पुडंटा खातीर श्याम सुंदर फडते आनी तुकाराम मराठे। फिशरीज मिनिस्टर आवेर्तान ह्या इलेक्शनाकय नावेली अपक्षच रावपाचो। रुमडामळ दवरले पंचायत वाठारांत हॉट मिक्सिंग आनी गटाराचें काम आवेर्तानान सुरू केलें। हालींच पर्रीकार आनी मुख्यमंत्री पार्सेकारान खंय ताका बीजेपीचे तिकेटीची ऑफर दिल्ली। प्रुडंटात ताचेर विचारल्यार आवेर्तान म्हणटा तो अपक्षच। बीजेपी क्रिस्तांवां आड ना हे सरकाराची कामां आनी स्किमी पळयल्यार स्पश्ट जाता। ताका लागून आवेर्तानान खंय भिनासतना बीजेपीन येवचो। ह्या 5 वर्सांत ताणें मतदारसंघात केल्ली कामां किंवा साश्टीन केल्ली कामां ही ताणें पळयल्यात। 5 वर्सांत ताणें आमचो एटिट्यूड मायनॉरिटी कडलोय पळयला। वेगळे वेगळे विशय निर्माण जाले त्या वेळार आमी कशी भुमिका घेतल्या हेवूय पळयले। आवर्तान आमच्या बरोबर येवचो हें म्हाका पयलीं पासून दिसता। कारण आवर्तान इज सिंबॉलीक, म्हणजे जसो बाबूश आमच्या बरोबर पयलो आयलो आमकां खूब समाधान दिसलें कॅथलीक आमदार आमच्या बरोबर रावलो म्हणून। कालच्या इलेक्शनाक आनीक वाडले न्ही, 6 जाण जाले न्ही, 6 जाणांनी तिकेट घेतली, 6 जाण निवडून आयले न्ही। दे आर ऑल मोस्ट कम्फर्टेबल विथ अस। रुमडामळ दवरले पंचायत वाठारांत कामां सुरू जाली म्हूण सरपंच उलयली। वो हमसे पहले ही वादा किए थे कि गवर्नमेंट का टाइम काम के लिए थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन मैं सरपंच पूरा काम करूंगा। और हमारे मिनिस्टर जी ने जो हमसे वादा किए वो अभी पूरा कर रहे हैं। एक रोड, एक गटर पूरा अच्छी तरह से करके देंगे और आज उसका ओपनिंग हुआ। प्रुडंटा खातीर सावयो डायस। एक ब्रेक।